सरपंच जावन गेल्यात मांद्रेचे आमचे ह्या हेका आसा फाटले फावटी आणि एक सांगूंक सोदता 2022 पासून आयज परमिशनाची परमिशनां विलांक ही चालूच आसा 2022 कडसून हे चालू आसा अख्खे गांवांत सपाटीकरण हे चालू आसा त्याच बरोबर हे आमी दिला ते दिला आमचे आदले आमचे बाब आमचे मित्र बाब ॲडव्होकेट अमित सावंत जे सरपंच जावन गेल्यात आतां पंच आसात जावं आमचे प्रशांत उर्फ बाळा नायक आसात जावं आमचे महेश कोनाडकर आसात अशें जे कोण आसात तांकां आमी कितें तरी आमी एक तांकां कित्याक अनुभव आसा तांकां आमी सांगपाचें आसा की हेचेर विचार करून ताबडतोब मातशें हे तुमी कॅन्सल करचें म्हणून केवळ मांद्रे पंचायत क्षेत्रानूच विला चालू ना सगळ्या मतदारसंघान सगळ्या गांवांनी व्हडा प्रमाणान जमनी डोंगर घेतलेले आहात दिल्लीकारांनी आणि थंयसर विला येता बंगले येता फार्मच्या नांवा खाली डोंगर कापले वतात तेंचेर तुमची काय भूमिका केवळ नाल्यार मांद्रेत विला नाका काय मतदारसंघान विला नाका ना मतदारसंघात आयज ही विला उबी रावल्या उपरांत तेचे दुश्परिणाम कितें जातले हे आयज आमी अनुभव घेता आमी मांद्रे पुरते उलयना ते मागीर आमचे हरमल आसूं आनी खंय आसूं आगारवाडा चोपड्या आसूं फाटीं सुद्दां आगारवाडा चोपड्या व्हडलो इशू जालो आमी सगळे जाण तांकां साथ दिवपाक आमी सुद्दां ते हजर आसले आमी खंय ना अशें ना हरमला सुद्दां आमच्या गांवांत सुद्दां आमी कितें अशे विशय आसले जाल्यार आमी हे केले पण तशे विशय थंयसर अजून ना आनी तशें जर दिसत आमकां खंय जाल्यार आमी अवश्य थंय फुडें आसतले सध्या व्हडा प्रमाणान नो डेव्हलपमेंट झोन जे जमनी आसात किंवा शेती आसा ती बिगर शेतात रुपांतर जाता नो डेव्हलपमेंट झोन आहा तो डेव्हलपमेंट झोन जाता TCP हाचेर बसोन ऑफिसांनी चेंज करता जमीन रुपांतर कायदो तेचेर काय भूमिका आसतली तुमची TCPचो जो विशय आसा पळय हो आतां भूरूपांतर जे कन्वर्जन जे जाता ते एक्चुली ते हे जे व्हडले व्हडले आतां डोंगर आसात आयज जे ऑर्चर्ड आसात हे एक्चुली कन्वर्जन करपूच न्हू कित्याक ते कन्वर्जन केल्या उपरांत तांकां फुडलो प्रोसिजर करपाक इजी पडटा आनी ते प्रोसिजर घेवन मागीर सगळे हांगा येतात पण ते एक्चुली ते स्टॉप जावपाक जाय ते करून दिवपाचेच न्हू अशें म्हाजें स्पश्ट मत आसा कितें आमचो गांव राखपाक जाय आनी जशें तुवें म्हटलां की सगळ्याक विला चालूच आसा आख्ख्या गोंयभर पूण जेन्ना आमी आमचो गांव सांबाळटले तेन्ना मॅसेज वयतली की असले खंयच आनी जावपाचें न्हू म्हणून आतां मांद्र्यान ही 90 विलास जाता कॅरींग कॅपेसिटी म्हणटा ती पंचायतीन स्टडी केल्या कॅरींग कॅपेसिटी म्हणजे बेजीक नीड इलेक्ट्रिसिटी शेल्टर आमची लायट उदक हाची स्टडी केल्या 90 विलास म्हणजे तांकां उदक कितलें लागता तितून स्विमींग पूल येता काय ते आमकां खबर ना कितले लिटराचें उदक तांकां लागता सद्या आमच्याच गांवांत आमकां खूब प्रॉब्लम आसा लायटीचे उदकाचे सो म्हाजें मान्य आसा की असलें परमिशन खंय दिवपाचें न्हू आनी फाटीं दिसता मामलेदारान लॅटर केलां आमच्या स्थानीय MLAन की कसलेंच लँड कन्वर्जन दिवपाचें न्हू आनी परमिशन दिवपाचें न्हू जाल्यार हे कशें परमिशन दिता कशें आमच्या दोंगराक कट करपाचें परमिशन इजिली कोण दिता आनी म्हाका दिसता की हातून सरपंचान सेक्रेटरीन आनी तेचे भायर जे गांवांतल्या लोकांक आसात तेंच्यांनी आवाज उठोवंक जाय नाजाल्यार अशेंच आमच्या दोंगर ना जायत वयतले आतां तुमी शोवले आनी बाकीच्या गांवांत वयता आसतना पळयता व्हडली पत्री मारतात आनी बंगले चालू आसा विलाज चालू आसा कोण रावतलो गोंयकारांक कोणाकूच सुवात ना आमकां साद्या गोंयकारांक बारीक घर दोंगराचेर जाल्यार दर्या कुशी उखल्ले जाल्यार मोडपाक येता स्थानीय लोकांक जाल्यार हांकां दोंगर कन्वर्ट करपाक परमिशन दिता कोण सो आमचो रिक्वेस्ट आसा आमी खंय तरी ओपोज करतल्यो आनी उबे रावतल्यो जशें आमचे प्रेजिडंटान सांगलां की तो हांगा येवपाचें तेणी पयलें डिसिजन घेतलेलें आतां आमी मेमोरंडम सबमीट केला सेक्रेटरी की आमी हेचे अगेन्स्ट आसा आनी आमी कट्टर उबे रावतल्यो हेचे खातीर की आमकां असले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका आनी आमचो गांव राखपाक जाय आयज मांद्रे पंचायतीचे 11 काय मेंबर आहात आमचे पण हे मेंबरांनी प्रत्येक तुमी NOC दितात आयज 6 महिने हो सरपंच नाजाल्यार 6 महिने तो सरपंच मागीर तुमी सरपंच जाल्या उपरांत तुमी NOC दिता रावता तो म्हणटा तेणी NOC दिली फाटलो म्हणटा आपण NOC दितात अरे 18 विला कोण म्हणटा 50 विला कोण म्हणटा 90 विला 70 बरोबर आणि तुम्ही परमिशना दीत रावता मी म्हणते का आम्ही तुमकां निवडून दिलात मरे पंचायतीन सरपंच मेंबर सगळे हां तुम्ही ग्रामसभा जाता तेन्ना कित्याक क्वेश्चन घालिना बाबा आमी ह्या फुडें इतली परमिशनां दितू विलाक तर हे कांयच ना पंचायतीत ग्रामसभेक विशयच ना आनी तुम्ही पंचायत मेंबर फक्त 5 वर्सां खातीर आसता तरी पण हो कितको लोकांक त्रास जाता तेन्ना तुमकां पयशे मेळटात विलांक परमिशन दितात त्या वखदां कितके कोटी गावता ते तुमी खातात मरे परतून हांव सुद्दां सांगता हो पण हे मेंबर आहात पळय हे फक्त पयशा खातीर आहात
ग्रामसभेत एकदा तरी विषय घाला मरे तुम्ही बाबा ना इथले हे असे परमिशन हा काहीच ना. अरे इथे आता आम्रपाली आहे, आम्रपालीत कोण गेला अक्को डोंगर दिल्यात दिया, पण ते पावसाचे उदक खंय वयता रे म्हाका सांगा. पावसाचे उदक गटारान वता, फक्त त्या रोडा वरसून टर्न जाता. आम्ही येता सदीत त्या रोडा आमकां खबर हा जसो व्हळाचे पाणी वयता तसे रस्त्यान पाणी वयता. ह्या पंचायत मेंबराक मान्याच्या कोणाकूच पडलेले ना. इतलेच आम्ही सांगता, पण तुम्ही अशी अंधधुंदी करू नका. पैसे गावता म्हणान काय करू नका तुम्ही. म्हाका मी तुमका 11 मेंबरांनी विचारताय पंचायतीच्या मांद्रेच्या, हे जे तुम्ही पण परमिशन दिला हे बेकायदेशीर हा आणि तुम्ही लोकांक विश्वासात घेऊन तरी काम करा. आणि म्हाका दिसना फुडल्या 5 वर्षांत तुम्ही निवडून येवच्यात ना. लोक ओगिया, लोकांचं कांयच चला ना बरोबर. कोणाक सांगतलो, मेंबराक सांगतलो का आनी कोणाक सांगतलो. पण इतलेच लक्षात आहे लोक तितून ना, लोक फक्त पळयता काय काय चलता कशें कितें चलता. पण फुडल्या 5 वर्सांक तुम्ही 11 मेंबर आहात, हे विलाचे पैसे घ्या आणि खाया. परत आम्ही तुम्ही परतून आणि दिशात ना पंचायती. हो माझं तुमका एक शब्द हा. हो भाव आमचो मांद्रे भाव आपले काही सुट्ट्या करून ती उलयला. खरेंच ते स्वत उलयला आनी स्वता शिवाय ते लागूच जाय हे निश्चित दिवूंक जाय ह्या प्रोजेक्टाक. नॉट ह्यो प्रोजेक्ट पूण सगळे प्रोजेक्ट टायम हाडूंक जाय. आनी आमी काँग्रेस कमिटी मेंबर जावन आनी फुडें सोंपतले आनी लोकां बरोबर रावतले आनी हे पयले बेगा प्रोजेक्ट आमी स्टॉप करून उडयतले, कित्याक आमचो गांव आमकां दाखोवंक जाय. हेच उलोवंक देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.